मोगाच्या भावा भयणींनो, एक व्हडलो वेपारी आसलो. तो खूब धंदो करतालो आनी तो गिरेस्त. ताका 3 धुवो आसल्योत. एक दीस ताणें हे धुवोंक आपयलें आनी विचारलें, हाव मच डू यू लव मी? तुमी म्हजो कितलो मोग करतात? पयले धुवेन कवितेचो वेपारीन आनी ओळींनी ताका जबाब दिलो आनी तो बापाक खूब खुशाल जालो. तिसऱ्यान म्हणलें, आय लव यू पापा जस्ट लायक सॉल्ट लव्स फूड. हें आयकून बापा राग आयलो. ते चेडवाक घरांतलो भायर काडलो आनी आपले बाट पेस आपले 2 धुवे ताका वांटले. ही तिसरी धूव बारसोतोच खूब कोश्ट घेवन व्हडली जाली आनी एक गिरेस्त मनशाला एक लग्न जावन ती खुशाल रावताली. एक दीस हे धुवेन आपल्या बापायक जेवणाक आपोवणें दिलें. बरें जेवण रांदलें. तेणें रांदप्याक सांगलें, बरें जेवण रात, रुचीचें, पूण मीठ घालनाकात. बापा आयलो. त्या चेडवाक वळखूंक ना. मेजार बसलो आनी जायतें जेवण पूण तो खूब खुशाल जालो. तेणें तोंडाक घातलें. कितें तें उणें आहा तो मनाक म्हणूंक लागलो. दुसरे दीस वाटेक तोंडाक घातलें. तिसरी, चवथी, 5वी. मागीर ताका उरास आयलो ताचे धुवेचो. ते म्हणलें, आय लव यू पापा जस्ट लायक सॉल्ट लव्स फूड. हांव इतलो मोग करता जसो मीठ जेवणाचो मोग करता. त्या वेळार ते धुवेन आपल्याची ओळख दिली बापायक आनी ताका पळोवन बापायन ताची भोगसणें मागली. मुखेल भाव भयणीन, आज आमी शुभ वर्तमानांत 2 मेटाफर, 2 उपारी आमी आयकल्यात. पयली जेजू म्हणटा शिश्यांक, तुमी पृथ्वीचें मीठ. यू आर द सॉल्ट ऑफ दी अर्थ. सॉल्ट ही गरजेची वस्त. हाल्या काळार जेवचे काळार हे मीठ पवित्र आसलें आनी हें मीठ रोमी लोक देवाक भेटयताले कितें पवित्र म्हणून. तशेंच हें मीठ आमी जाणा ते जेवणांत स्वाद हाडटा, रूच टेस्ट हाडटा. जर चड मीठ पडल्यार आमी म्हणटा फूड इज टेस्ट सॉल्टी. थोडें पडलें म्हणटा उणें आहा. तर हें मीठ आमच्या जेवणांत स्वाद हाडटा. तशेंच मीठ हाडल्या काळार जेवण सांबाळटालें. आमच्या घरांनी लायट नासल्योत, फ्रीज नासलेत, तर आमी जेवण जाय मांस ओ नुस्तें मिठाक मारतालें आनी मीठ जेवण सांबाळटालें. जेजू म्हणटा, तुमी पृथ्वीचें मीठ. मीठ हाची विशेशता कितें तरी ताची खारसाण. जेजू म्हणटा, तुमचे बरें कोरणे करून लोकांक स्वसा मीठ जायात. तर जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. आमी जाणा उजवाडाक जायते गूण आसात. जेन्ना आमचे रातचे लायट गेल्यार आमी कितें म्हणटा, आदले काळार आमी लायट पेटयताले, वात पेटयताले आनी सगळे एक बरे जाग्यार दवरताले आनी ही वात सगळ्याक रुमाक उजवाड येताली. तो जेजू हे दोनी वेपारी उतरून कितें म्हणटा, तो कसलो आपलो संदेश दितात जायत. जेजू आसलो संवसाराचो उजवाड. संवसारांत येवन जेजून लोकांच्या जिवितांत उजवाड हाडलो. भोव करून फातक्यांच्या, 2 वसलांच्या आनी जे पिडे सांपडले ते सगळे ताका बरें करून ते उजवाड हाडलो. जेजू आमकां सांगता, आमच्या जिविता वरवीं बऱ्यो कोरणे वरवीं न्हय उतरांनी बऱ्यो कोरणे वरवीं जिवितांत उजवाड हाडात, स्वाद हाडात. अशें केल्यार तुमी तेचे मिसांव सांबाळटलेत आनी बरे भशेन पाळटलेत. ही कृपा देवान आमकां दिवंक आज आमी हे मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया.